नमस्कार. आज ह्या व्हिडिओत किरला चूर कशें दाखयता. हांगा हांवें फ्रेश आनी तरणाव किरले घेतला. मिठा घाल्ले किरले बी यूज केले जाता. मिठा घाल्ले किरले यूज केल्यार एक दिवस फुल उदकात भिजोवन दवरका आनी उदक 2-3 पाटी चेंज करका. ताजी मिठसाण कमी जाता. हो किर्ल रगड्यात घालून चेचून घेवका नाजाल्यार बारीक करून शिंदून घेतल्या बी जाता. हे करतनाच हातूंत लसणी पोई घाल्या बी जाता. ताजेन हाजी फ्लेवर बरो येता. आतो किर्ल एक व्हड आयदनात काडून घेवया. आतां हातूंत लागचें एक सामान घालून घेवया. एक ल्हान चमची हिंगा उदक, 1 चमचा आमसणी पल्प आनी थोडेशें मीठ घालून हे बरें करून मिक्स करून घेवया. मीठ घाल्ल्यान ह्या किर्लाचें उदक सुट्टलें. सुटिल्ल्या उदकांतच आमी उरिल्ली सगळी पिठी घालून घेवया आनी वयल्यान सेपरेट उदक मिक्स करचें ना. दोन चमचे मिरसांगे पिठो, 1 चमचो हळदी पिठो, 1 चमचो बेसन, 1 चमचो तांदळा पीठ हे सगळें घालून बरें करून अडचून मिक्स करून घेवका. आनी लास्ट वयल्यान एक अर्द वाटी रवो घालून बरें आनी एक पाटी मिक्स करून घेवका. रवो घाल्ल्यान भाकरी बरी कुरकुरी जाता. मिठा घाल्ले किर्ल यूज केल्यार सगळी पिठी मिक्स करून जाल्या नंतर लास्ट मीठ चेक करका. जाय जाल्यार मात्र घालून घेवका. घट्ट पीठ घालून घेवका. वयल्यान उदक घालचें ना. तवो बरो हून करून घेतला. थोडी तेल घालून घेतला. आमी घेतिल्ली मटण 2 भाकरी जातात. अर्ध पीठ घेवन हांव अशी पातळशी भाकरी थापून घेता. भाकरेक समज चारी वटेन तेल सोडका. जितले तेल घालतात तितले हे डिश क्रिस्पी जावन येता. किर्ले समज शिजका तशें म्हण आमी धापूनच एक 10 मिनिट लो फ्लेमार शिजोवन घेवया. पीठ हाजी आनीक भाकरी करचें जाता. धा मिनिट जाली. आज भाकरी परतून घेवया. दुसरे वाटेन बी थोडी तेल घालून आनी थोडे वेळ तांबडी जातपर्यंत भाजून घेवया. दोन्ही वाटेन समज तांबडी जाली की अशी हाजी बारीक बारीक तुकडी करून घेवका. आनी परत वयल्यान थोडे तेल घालून समज चुरचुरी जातपर्यंत हे भाजून घेवका. चुरचुरीत आमगेले किर्ला चूर रेडी आसात. किर्ल आवडनाशिल्ले लोक बी हे बरें करून खातले. तुमी बी एक पाटी हे ट्राय करून पळया. कशें लागलें म्हण कमेंट करून कळया. आमगेले व्हिडिओ आवडल्यार लायक आनी शेअर करा आनी आमगे टीम सॅफ्रॉन चॅनल सबस्क्रायब करा. धन्यवाद.